घालून काढते काय आवाज आहे डिस्टन्स आहे आता त्याच्यावर पडत पण ना तुमच्यावरच पडले त्या हॉटेलसून मारल्याला त्याच्यावर पडले साई मग हे काढ आता मस्त मास कळून जाय ना साई म्हणून काढ मास्क काढ मास्क दिसवू नका फोटो हा फोटो काढतात मला सगळं नमस्कार, हांव श्रीकांत डेमट्टी, आनंदाचो हांव व्हडलो भाव. हांव सांगूंक सोदता इंडियन नेव्हीचो खूब हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. तांकां लागून म्हाजो भाव उरलो. ते नासल्यार काय जावंक शकता नासलें. आमी सगळ्यांनी आशा सोडून दिल्ली आनी खूब खूब थँक्यू हांव म्हणूंक सोदता. आनी आमकां 18तार न्यूज गावली, 18तार आफ्टरनून खंय की अशे बोट सिंक जाल्ल्या म्हणून. मागीर आमी रातभर फूल टेन्शनान आमी कोण न्हिदोंक नासले, सगळे जागे आसले. मागीर आमकां दुसऱ्या दिसा कळ्ळें की मागीर स्टार्टींग फर्स्ट बोट येयली, तितून तेजें नांव ना, लिस्टान नांव ना म्हणून. मागीर आमकां सांजचे मागीर दुसरी आनी एक येयली बोट, तितून तेजें नांव आसलें. तेन्ना आमकां मातशें बरें दिसलें. तेन्ना आमकां कळ्ळें की आहा म्हणून. इंडियन नेव्हीक हांव खूब खूब थँक्यू म्हणून सांगूंक सोदता. ओके. आनी हेंचे मॅथ्यू कंपनीन जे ऑफिसांतले आसले तेंच्यांनी खूब खूब हेल्प केलो आमकां सगळ्यांनी. सगळे कोऑर्डिनेट केले आनी कॉन्टेक्टान आसले आमचे कंटिन्यू. थँक्यू. नमस्कार, माझे नाव रुपेश रमाकांत कलंगुटकर आणि वो आनंद देमाती ज्या वेळी ते बार्ज सिंक जाला त्या बार्जीन आसलो. आणि 18तार आमकां अरावंड 12 o'clock दनपारचो म्हाका एक मेसेज येयली फ्रॉम माय फ्रेंड. तो युएसून म्हाका मेसेज धाडली की बॉम्बेन तुमची एक बार्ज सिंक जाला आनी त्या व्हिडिओ धाडलो म्हाका. आनी मागीर आनी पयलो जाल्यार तो पापा 305 बार्ज तो. आनी मागीर तेज्या बॉसाक जो आनंद देमाती काम करता त्या कंपनीक तो HSE मॅनेजर ताका कॉल केलो आनी विचारलें कितें जालां रे बॉम्बेत. आनी एक मेसेज येयला म्हाका की एक बार्ज सिंक जाला म्हणून. तेणी सांगली त्या बार्जीन आमचो आनंद देमाती आसा आनी आतां मेरेन कांयच न्यूज कळ्ळी ना. सो मागीर आमी मातशे भियाले, जिवाक हे जालो आमचो. आनी मागीर आनी घराक येयलो, म्हाज्या भावाक सांगलें, त्याच्या भावाक मातशें सांगलें अशें अशें जाला. आनी परत मागीर ओमाक आमी कॉल केलो, तो HSE मॅनेजर मॅथ्यू एसोसिएट, तो कंपनीन काम करता तेका. सो मागीर तेणी म्हटलें धीर घेयात, आमी पळोवया कितें जाता. ते कांयच ना, आतां ते ऑपरेशन सगळें आसा ते नेव्हीच्या अंडर आसा, इन्फॉर्मेशन कांयच ना. तेणी सांगलें धीर दिलो आमकां कांयच जावचें ना.
तरी हांव बांबोळे असलो म्हाज्या थंय घरान दुसऱ्या थंयसून येयलो आनी घरान बसले आमी फोन करीत आसा. म्हाजे दुसरे फ्रेंड्स आसा बॉम्बे, तांकां कळयले, तांकां खबर घेवंक म्हटली. ते मागीर ONGC कॉन्टॅक्ट करूंक लागले, हेल्पलायन नंबर एफकॉन्स तांकां कॉन्टॅक्ट करूंक लागले. तरी आमकां कांय इन्फॉर्मेशन गावना. सो मागीर आमी चितले रातचे बसले, रातभर आमी न्हिदोंक ना. आमी बसून आसले हांगा कितें जाल्लें आतां ताका कांयच न्यूजूय गावना. आमी बॉम्बेक फोन करता, एफकॉन्स हेल्पलायनीर फोन करता, तरी आमकां कांय इन्फॉर्मेशन गावना. मागीर सकाळ जाली, रातभर आमी न्हिदोंक नात. मागीर सकाळी जाली 10-9 उठले म्हणून लागले, कोणाचे कोण मेला, कोण जिते आसा तेंची लिस्ट गावतली म्हणून. सो लिस्ट येयले अरावंड 11 o'clock कितें लिस्ट येयले आनी तितून तेजे नांव नासले. सो मागीर आमी आशा सोडून दिली. म्हणजे आमकां दिसलें अशें कितें जालें, आमी देवा कडेन मागूंक लागले आनी तेज्या आवयक मातशें वयल्या वयर कळयलें अशें जालां तरी होप आसा म्हणून. आनी मागीर कांयच ना, परत म्हणून लागले, दुसरो परत कॉल केलो, म्हाजे फ्रेंड कॉल करता तांकां, तरी काय न्यूज गावूंक ना. ते म्हणटा दर थेयात कितें गावतलें पळोवया, इन्फॉर्मेशन आमकां गावतलें. मागीर अरावंड 2 o'clock एक बोट येवपाची आसा आनी कळ्ळें आमकां. 2:30 ती बोट येयली. अरावंड 120 पॅसेंजर्स येयल्ले भितर, तितूनय तेजें नांव नासलें. मागीर आमी मातसो होप आमकां आनी डावन जालो. तरी आमी होप देवा कडेन मागले आनी फ्रेंडांनी कॉल केलो. मागीर अरावंड 2:30 या 5 o'clock कितें ते कोणीन सांगलें, आमी परत कॉल करीत रावले. तेंच्यांनी कॉल केलो, आमकां सांगलें आनंद देमाती कोणीन पयला म्हणून, जो रेस्क्यू करून फर्स्ट बोटीन येयला तितून पयला म्हणून. सो मागीर आमी मातसो होप देवा कडेन थँक्यू म्हटलें, देवाचें हें केलें. आनी तरी मागीर 7 o'clock कितें तो ऑन शोर पावलो आनी मागीर आमकां कॉल केलो. तेन्ना आमचे जीव सार हें जालो. आनी दुसरे दिसा मागीर तेंच्यांनी तो ट्रिटमेंट केलें. ट्रिटमेंट तेका येयलो तेन्ना सांगलें ट्रिटमेंट आमकां बरें दिलें. थंय नेवीन खूब हेल्प केलो. तो सांगतालो नेवी नासली जाल्यार तो जितो उरूंक नासलो. तो अरावंड 15 hours उदकान उरलो, लायफ जॅकेटाचेर उरलो. द वेव्ज आसली अरावंड 10 to 15 meters आनी विंड स्पीड आसली मोर दॅन 100 km/h. तरी तो इट वॉज लायक डेंजर टास्क आसले. कसो देवान तेका वाचयलो. आनी तेणी आपली फ्रेंड्स वांगडा आसले तेंच्यांनी एकामेकाक हेल्प करून अशें रावले ते. ओके, थँक्यू.